देशात आज 18वो कारगिल विजय दीस मनयलो। लडाखाच्या हजारांनी फीट उंचायेवेल्यान दोंगरांनी भारताचे जिगरबाज जवान आणि एअर फोर्सान जिंकून दाखयले हे एक अत्यंत कठीण आणि संवसाराक भारताची ताक दाखोवपी युद्ध। भारताचे सीमेत भारताचे बंकरांनी घुशिल्ले पाकिस्तानी सैनिक, दहशतवादी आणि घुसखोरांक काबार करतना भारताचे 500 जवान आणि ऑफिसर शहीद झाले। पाकिस्तानाच्यो 3000 कॅज्युअलिटी पडल्यो। त्या पराक्रमाची याद आयचे दिसा। लडाखात भारताच्या हद्दीत घुसपाचे धाडस करपी पाकिस्तानाक भारतान परत एक फावट दिमयो मारपाक लायलो तो हो दीस। 17 वर्सां फाटी 1999 मे जुना मजगती पेटिल्ले आणि 60 दीस चलिल्ले हे गेर। कारगिलात पाकिस्तानाची घुसखोरी लष्कराची पहिली कळी ती एका मेंढपाळाक सांडली म्हूण तो एका दोंगरार पावलो आणि ताका भारताचे हद्दीत भारताचे बंकराचे वाठारात सशस्त्र पाकिस्तानी घुसखोरांची हालचाल दिसली आणि कारगिल सुरू झाले। होच तो मेंढपाळ तासी नामगेल। 99 माइल 2 तारीख में मेरा हिया गुम हुआ था। हिया को देखने गया था मैं, तो हमें बारारू तरफ गया, गरखुन नाले तरफ, हम अपना नाले तरफ। तो हमें खा बारारू से तो हिया को देखा मैंने, बिनोकुलर था मेरे पास। देखने से ऊपर बंजू टॉप में वहाँ कोई 6 बंदा नजर आया मुझे। कोई बर्फ हर रहा था, कोई पत्थर ढूंढ रहा था। फिर मैं हैरान हो गया बर्फ के बीच में कौन आया हुआ है। फिर मैंने बिनोकुलर से देखा तो यही 6 बंदे से ज़्यादा था भी नहीं था, तो हरकत कर रहा था। फिर मैं वापस आया। वापस आने के बाद हमारे ये जो सूर्य नाले जाने का एक ब्रिज होता है, वह ब्रिज में 3 पंजाब का 4-5 जवान बैठा था। फिर उस गार्ड कमांडर को मैंने रिपोर्ट दे दिया। लडाखाच्या 16 ते 18,000 फीट उंचायेवेल्या दोंगरांनी भारताचे जिगरबाज जवान आणि एअर फोर्सान जिंकून दाखयले हे एक अत्यंत कठीण आणि संवसाराक भारताची ताक दाखोवपी युद्ध। इतले उंचायेवेर एअर फोर्स पायलटांक जगपाक ऑक्सिजन सुद्धा मेळप कठीण। इतलो घुसमटमार MiG-21, MiG-23, MiG-27 आणि मिराज 2000 फायटर जेटांनी पाकिस्तानी घुसखोरांची दिसा आणि रातची मडी पातळायली। ह्या गेरान व्हेरी हाय अल्टिट्यूडांचेर यशस्वी युद्ध लढपाची भारताचे लष्कर आणि एअर फोर्साची ताक संवसाराक दाखयली। पाकिस्तानी सैनिक, दहशतवादी आणि घुसखोरांक काबार करता म्हणल्यार भारताचे 500 जवान आणि ऑफिसर हुतात्मे झाले। पाकिस्तानाच्यो 3000 कॅज्युअलिटी पडल्यो। ह्या गेरात जिगरबाज साहस दाखयल्ल्या भारताच्या लष्कराच्या 4 जाणांक परमवीर चक्र, 9 जाणांक महावीर चक्र, 53 जाणांक वीर चक्र आणि बाकीच्या कितल्याशाच जाणांक पदकां फावो जाली। देशान आज कारगिल विजय दीस मनयलो। गोंयांतूय कारगिल दिसा निमतान रॅली जाल्यो। भारत माता की। आज 26 जुलै कारगिल युद्ध दिन। कारगिल युद्धात भारताच्या सार्वभौमत्वाचे रक्षण करताना स्वतःच्या प्राणाची आहुती दिवपी समेस्त शहीद जवानांक याद करून हे सभागृह तांकां आर्गां ओंपता। कारगिल युद्ध हे 3 मे 1999 ते 26 जुलै 1999 मेरेन चलिल्लें। नवी दिल्लीत इंडिया गेटीर अमर ज्योती जवान स्मारकाचेर पक्षा मंत्री आणि तिनूय दळांच्या मुखेल्यांनी ऑपरेशन विजयातल्या हुतात्म्यांक आर्गां ओंपली। ह्या जिगरबाजांक आयच्या दिसा प्रुडंटाचोय सलाम। मोपा बरोबरच दाबो एअरपोर्टूय उरतलो म्हूण नागरी उड्डाण मंत्रालयान खंय गोंयाक लेखी लेटर दिला। मंत्रालयान गोंय सरकाराक दिल्ल्या लेटराची कॉपी मुख्यमंत्री पर्रेकरान चर्चिलाक दिली। चर्चिलान सिव्हिल एव्हिएशन मंत्रालयाचे लेखी अश्योरन्स मागिल्ले। बाणावलेच्या दर्यादेगेवेले प्रश्न खंय ताका टुरिझम मिनिस्टरान तडीक लायता म्हूण सांगला। चर्चिल ब्रदर्स क्लबाक रेग्युलर प्रॅक्टिस मॅचिंग सपोर्ट मिनिस्ट्री ग्रावंडूय दिवपाचो आसा। चर्चिलाचो सरकारा कडेन सध्या बरोच सेटलमेंट जाला। काल ऑनरेबल चर्चिल आलेमान म्हणलेले आपल्याक सिव्हिल एव्हिएशन मिनिस्ट्रीचे लेटर जाय म्हणून। आय वॉन्ट टू प्लेस द लेटर ऑन द टेबल ऑफ द हाऊस। नाही पयलींच मेळ्ळा, आमी टेंडर करच्या पयलींच मेळ्ळा। कोलवा बरें ब्युटिफिकेशन करपाचें केलां, बाणावली बरें करपाचें केलां, पण तुमचो आदार, तुमचो सपोर्ट त्या बाबतींत जाय। आनी ते तुमचे भितर आतां आमच्या चीफ मिनिस्टरान पर्सनल म्हाका सांगलें की ताका आमी हेल्प करया म्हणून, कारण तेजी एकच त्याचो हो क्लब उरलो चर्चिल, बाकी सगळे गेले। या तशेंच तुका ग्रावंडूय दिवपाचो आमचो प्रयत्न आनी तें जाल्लें हा डिसिजन। ग्रावंडूय तुका दिवपाचो जाला, कर प्लेयरान बरें। थँक्यू।
कळ्ळें तुका ग्रावंडूय केपें तुका आमी दिवपाचें करता पारीकार ताणें म्हाका उतर दिलें पय दिसाक ते डिबेटीचेर की हांव पण तुका ती लेटर हाडून दिता म्हूण आनी ती लेटर म्हाका आयज ताणें हाडून दिल्या सिव्हील एविएशन मिनिस्ट्रीची ही पळय लेटर हांव तुमकां सगळ्यांक कॉपी दिता आनी ही लेटर आज दिली म्हणटकूच हेजेर म्हाका कन्फर्म जाता की दोनूय एअरपोर्ट चालू उरतले म्हणून घेऊया एक ब्रेक.